today the matter was fixed for orders on anticipatory bail. The court has pronounced the order that it is rejected. Both the anticipatory bail applications have been rejected. We are yet to get the detailed judgment. Only once thereafter we will be able to comment on what is our next course of action. पळयल्याशिवाय करप डिफिकल्ट न्ही कित्याक आतां ऑर्डर कितें आसा वॉट इज वेट विथ द जज आमकां कांयच खबर ना दिसूंक नाशिल्लें आमकां पॉझिटिवली दिसतालें ग्रांट करतली म्हणून कारण ताका अजय गुप्ताक ऑफकोर्स बेल ग्रांट केल्ली कारण ह्या हातून आमकां केन्ना अरेस्टूच जावंक ना सो वी आर नॉट शुअर वॉट इज वेट विथ द कोर्ट त्यांचा ग्राउंड तसाच आशिल्लो की अजून तांकां पोलीस कस्टडी मेळोंक ना जायते इन्व्हेस्टिगेशन मेळोंक ना हय पण आमी तेच आर्ग्यू केल्लें आतां सगळें ओरिजिनल एलिजिटली फॉल्स डॉक्युमेंट एवरीथींग इज विथ देम आमची आतां कितें गरज आसा कस्टोडियल इंटरोगेशनाक दॅट इज वॉट वी हॅड आर्ग्यू आनी आमी तें सायनूय करूंक ना आमचे कडेन तें एनओसी येवंकूय ना येवंकूच ना जाल्यार सायन खंयच्यान करचें म्हणून आमी सगळें आर्ग्यू केल्लें सो वी वील हॅव टू सी हाव द कोर्ट हॅज डेल्ट विथ आवर आर्ग्युमेंट्स